आयतारा मायणवाडा कोरगांव वाठारात मोडक्या मातयेच्या घरांत रावपी जाणटी चंद्रावतीची बातमी गोमंतक टीव्हीन प्रसारीत केल्ली। ताच्या उपरांत आमदार प्रवीण आल्लेकाराक जाग आयली। आमदार प्रवीण आल्लेकारान चंद्रावतीच्या घराची पळोवणी केली आनी बेगोबेग घर दुरुस्त करून दितलो अशें आश्वासन तांणी ह्या वेळार दिलें। ते गव्हर्मेंट मागता तेचे आधार मागता उपकार मागता ते आमकां घर बांदून दिवपाचे मोठी बांदून दिवपाचे आमदारान सगळ्यान फुडें सरपंच तेंचो आमकां आधार आनी तेचे आमकां उपकार आमदारान आतां तुमकां कितें सांगलें गे आमकां सांगलें आमकां खूब खोशी जाली म्हाका बांदून दिता म्हटल्यार आमी टेन्शनान आसले आमी कशी करतली घरां पावसान सगळें उदीक वता न्हिदोंक जागो ना आतां आमदार आमकां फुडार तेचे देव बरें करूं म्हणटा आमी आनी आमकां बांदून दिवन इतलें मागता आनी तांकां जिवन सुशेगाद सगळ्यांक दवरूनी आरोग्य आमकां आमदाराचें घर दिलो म्हाका दुखाची गोष्ट जी आयज म्हाका पळोवनूय खूब दूख दिसलें जेन्ना हांवें तो व्हिडियो पळयलो कित्याक म्हाज्या गांवांत अशें आहा जाल्यार म्हाका आजून कोणी सांगूंक ना कित्याक हे अशें म्हाजे विचार जालो आनी जेन्ना हांवें वॉर्ड मेंबराक आनी आमच्या सरपंचाक फोन करून विचारलें जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका कांयच सांगूंकूय नासलें तेका लागून आयज हांगासर जेन्ना मागीर काल हांवें सांगलें तेन्ना आयज हांगासर हांव सकाळीं फुडें पावलो खऱ्यांनीच तांकां गरजेची या कोणी तरी ताका हात दिवंक जाय आसलो तर आयज हांव तांकां हात म्हाजो दितलो आनी तांकां हांव हें जें पळय घर आसा तें घर तांकां सगळें बांदून दितलो। घर बांदूनय न्हू तांकां पोटा खातीरूय तांकां सपोर्ट जाय ती आयज कामाक ना आनी कामाकूय वचना खंयसर ताका आनी ती जाणटी आहा ताका लागून तेंचो कितें आहा पळय सपोर्ट तेंतलोय हांव तांकां सपोर्ट दितलो। घर बांदून तांकां आतां ऑलरेडी सांगलेलें आहा हांगासून तांकां शिफ्ट करता कित्याक जेन्ना घर बांदता तेन्ना तांकां हांगासर रावंक मेळचें ना ताका लागून तांकां एक भाड्याचो रूम करून तांकां थंयसर शिफ्ट करून तेंचें घर हांव एज फास्ट तेंचें हांव स्टार्ट करतलो काम आनी करून दितलो कित्याक हांवें जेन्ना पेडण्यान हांव भितर सरलेलो तेन्ना म्हाजो विचार असोच आसलेलो की गरीबाक पयलीं पावपाचो आनी गरीबाचो साथ पयलीं दिवपाचो तो आयज हांव म्हाजें काम करीत आसा जे पासून हांव आमच्या पेडण्यान भितर सरला त्या पासून हांवें खुबश्या लोकांक अशें हेल्प सपोर्ट दिला आनी घराय बांदून दिल्लीं आसा ती आतां तितूंतलें हें एक आसतलें घर जें आयज तांकां खऱ्यांनीच गरीबाक गरज आहा। एक घर म्हणटा तें सदांच हे पयलें हें आसता कित्याक आयज घर ना जाल्यार मनशाक आनी कांय हें ना ताका लागून जे पळय तांकां कितें सपोर्ट जावं तो हांव तितलोय सपोर्ट तांकां करपाक फुडें रेडी आहा।